ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ज्योतिष दर्पण पळयता आमगेल सक्कड यूथ ऑफ JSB वीक्षकांक मेगेल प्रितीपूर्वक नमस्कार. आयचे ज्योतिष दर्पणाक अतिथी जावन तशीची ज्योतिषी मंजेश्वर गांवचे श्रीयुत छत्रपती शिवाजी प्रभू मॉम असाची हांगा कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता. तशीच आज तुमगेले प्रश्न कसले आसा तुमी निमगू येता डेट ऑफ बर्थ टाइम आईच्या एपिसोडाक ना कायता म्हळ्यार कवडे प्रश्न म्हळ्यार गुल्लू घालून तुमगेले कसले प्रश्न असल्यार उत्तर दिवचाक हांगा प्रयत्न जाता. तशें देखून टायम आनी उपास जातक हें पुरो जावका म्हूण ना. डेट ऑफ बर्थ आनी चड म्हळ्यार नक्षत्र न्ही तांणी सांगल्यार राशी गोत असल्यार जालें. तशी तुमी कॉल कोर येता तुमगेले डिस्प्लेन तो नंबर दिसता आसा म्हणल्यार हातूंतल्यान तुमी कॉल कोरून तुमगेले प्रश्न तुमी निमगू येता. तशी प्रमाण आतां मस्त कॉल्स येता. कॉल्स आयिल्ले कुडले तुमी आतां कसले सांगिल्ले म्हळ्यार कट्ट जावचे नज म्हळ्यार खातीर जावन आमी स्वल्प विशय अशी जनरल जावन डिस्कशन करूया. आतां एग्जाम्पल तुमकां आतां ज्योतिश्यांत एक खंयचे एक परिहारांत असाध्यशील साध्य करूंक चान्सस की म्हळ्यार विज्ञानाक एक चॅलेंज दिवन म्हळ्यार तसले एक कोणाचे निमित्त जायनातील वस्तू एक जायनातील विशय हाजे निमित्त साध्य जाला लस तुमगेला अनुभवा प्रकार. ओम गुरुभ्यो नमः. ज्योतिष शास्त्र म्हळ्यार तुका कसलें म्हळ्यार तुमकां एक उजवाड दाखयच्या खातीर म्हणून ऑलरेडी आमी मस्त ज्योतिष प्रोग्रामांत सांगला. आमगे लागीं मस्त नमुने जन येताच. आतां तुमकां शिल्पवाद अनेक मनशां आसूं का म्हणना एक टायमार जन्म येवन अशा पुरो ही बाद म्हणेल कसलें म्हण सांगल्यार तांगेल कुटुंबाचे मालगड आयले एन्सेस्टर प्रॉब्लेम म्हणटा DNA फॅक्टर्स. सत्य सांगल्यार सायन्सान आमी DNA फॅक्टर अन्नाल सायड दाखून एक 70% रक्तगत जावन म्हळ्यार रक्तवाहिनी रगत खंय दाखून थंय दाखून ह्यो दोश येवच्यो. 30% हावसूल सायड दाखून येता. इथे हावसूल सायड दाखून येता म्हण सांग पळयल्यार आतां सुरवेचेर मावळ्या वर आसूचे नातल्या चिल्ल्यो मावळणी वर आसूचे हें सकट कसं बापसूल भयण्या वर आसूचे. ही त्या खातीर म्हळ्यार आमगेले जेनेटीक फॅक्टर म्हळ्यार DNA फॅक्टरान तूं सांगता X and Y क्रोमोझोम फॅक्टरां भितर हें सांगलां. आतां रोग म्हूण केलो सकट सुमार जनाले डॉक्टरला वताचे. उदाहरण हांव कितलीं जनाल रोग हांव एक चिल्लेक अंगाची कोड्यालांत नांव आमी सांगू नजे 2007 एक चिल्लेक पळोवन सांगलें इक तेका ती 12 वर्स इतलेच तिका 2012 म्हणटा न्ही एक तिका एक संकट येता तुमी डॉक्टरा लागीं व्हरचे पयशे फुडें म्हगेलें कन्सल्ट करका म्हूण सांगलें. जाल्लो विशय तिका एक संकट आयलें डॉक्टर अर्ध घंटो एक घंटो बोत तपून पडचें तिणें कसो रोग म्हूण कळना. डॉक्टराला व्हेल्लें डॉक्टरान कुडलें ताका अपस्मारू नातल्यार 4th स्टेज ऑफ कॅन्सर म्हूण डिक्लेअर केलें. निजावन तें वैगी म्हळ्यार एनालिसीस मागीर म्हळ्यार रिपोर्ट तांकां कसो कळ्ळो म्हळ्यार हिमोग्लोबीन कावंटाचे डिफरन्स. हिमोग्लोबीन कावंट आमकां 11.8 कितली आसूं का म्हळ्यार डॉक्टराल नॉर्म्स. आमी मेडिसिनाक वखदाक एगेन्स्ट न्हय वचचे. तशीच त्या चिल्लेक 7.3 आशिल्ली तेगेले बॉडी भितर. त्या चिल्लेक तांणी निम्फोलायडीस म्हूण एक ट्रिटमेंट तिका स्टार्ट केलें किमोथेरपी केली. तांकां मेगेल उडगास आयलो एक 2 मंगळार तिगेले किमोथेरपी जाता मेगेल उडगास आयलो मेगेल आयलीची. हांव ऑलरेडी 2007 सांगलां पळय हे चिल्लेक कसलेंय बाद म्हूण जाल्यार तुमी कुडले मेगेले हाडका. तांणी लेखली काय ती कोणी लव अफेरा पडटली SSLC म्हणटा लव अफेरा धांवन वतले न्ही म्हूण तशें हांव सांगेल म्हूण तशें लेखली तशें सांगिल्लें न्ही. ते चिल्लेक हांव सांगलें तेदन तांणी माळांत आयली ते माळांत आमी तेंकां कामाचें प्रेत काम आनी करनाचें त्या मुळे आमी प्रेताक उद्दा दिवची टायमार उच्चाटनांनी केलें तें जाल्यार रिवर्स गेर जाता. तिका सुचें निजावन स्वंत तिगेले मंताल प्रेत वाद दित आशिल्ले. कसो बादा म्हूण सांगल्यार ते तिका मॉलेस्ट करता आशिल्ले. तिगेले आंगा भितर आसून तिगेले रगत हिरवत आशिल्लें. कडेन ती समजली आनी म्हाका व्हडलें एक गिफ्ट हाडून दिलां हांव न्हय म्हूण सांगना जाल्यार तेदन डॉक्टरान त्या म्हळां हें आमगेले हॉस्पिटलांत वंडर तशें म्हण हांव डॉक्टराक एगेन्स्ट सांगची न्हय. हे विशय ह्यो एक न्हय असो सुमार येता. पयलीं एक बंबई दाखोवन पोवय दाखोवन एक डॉक्टर पुताक आर्टिझम म्हणून ट्रीटमेंट दितात. तो आता 22 वर्सांकी कसं LLB की कसं करता ताणें कोपनी आयल्यार बापसो घालून माड्डोवन मारची खंय मेळ्ळेल काडण्याला मारची खंय म्हणून सांगता.
ताका कुठल्या हॉस्पिटलाक घालून सला यांनी देऊन ट्रीटमेंट दिल्या रे तर थंड जाता म्हळ्यार एक इंजेक्शनांनी दिलें थंड जाता ताका कोण गे डॉक्टरान थंय एक आशिल्ली लेडी डॉक्टरान मागीर रेफरन्स दिले तांणी मागीर आयलीच येवन आमी हें करतना कसं जालें म्हळ्यार ताका तागेल कुटुंबा भितर गेल्ले मानसिकाचे एक प्रेतबाद आशिल्लो ती प्रेतबाद आमी आतां सांगतना प्रेतबाद आनी म्हणटाचे 100 जनांक ही बाद आसा एक सस्मा तितल्या शापुरो एक कुवाळे तितल्या शापुरो इवन हजबंड एंड वायफान तो प्रॉब्लेम येवचे जाल्यार हेची बाद निमती येवचे त्या देखून त्याचेर केक आमी ट्रिटमेंट करता नाव ही इज ऑल रायट 3 म्हयने भितर ही इज ऑल रायट असं हें मात्र न्ही आनीक पळयलें एक नायत्याक हातपांय बांदून हाडून घाले हातपांय बांदून हाडून घाल आमगेल्या घरला घेवन आयलें हांव म्हणलें तसं कडेन हाडून म्हणजे तुमी म्हगेल्या घरला घे म्हणटाना ना तें आमकां तुमी एक मनशान तुमगेलें रेफरन्स दिलेलें तशें अशें म्हणाली कसं तें म्हणून प्रॉब्लेम केलें रे तागेलो राज्य तागेल्या आंगा भितर सरवालो ताका आमी आमगेले ब्राह्मण मंत्र म्हळ्यार आमी कसो मंत्र म्हणटकीर तो नाय तो आमगेलो मंत्र सांगता आमी मना लेखील सांगता तो तुमी नमगयसनाची ताका कडेन तो येवच्या काय का कित्याक म्हळ्यार तागेलो राज्य व्हडलो मंत्रवादी जावन आशिल्लो काय मेळ्ळें बायल मनशांक आनी लुटयला खंय ताणें तागेल्या राज्यान तशें तें प्रे तागेलो लुटकूड घाला ताका नाका कसो केल्यार हाका हातपांय बांदून घालून हाडला न्ही मागीर आमी तागेलें काम केलें राती 2 घंटे म्हणटाना तागेल्या आंगा दाखोवन सोडचें सुरू केलें तें कशें केलें म्हळ्यार ताका सनो आमी एक वखद केलें आमगेले खंयचे मंत्राकय भागवना ते खंयचीय मंकाळील मंत्र जावं ताजे वयल मंत्र जावं कसं सुमार मंत्र म्हणे सिद्धीचे मंत्र खंयच्याकय भागवना ते तेदना गायची मूत हाडलेलें गायची मूत येयली ताका तेदन तें कडकडीचें सुरू जालें हांव अल्लाहुले दूर दिता म्हणालो तूं खंय दूर दी कितले वर्सां प्राय ताका 21 वर्सां 18 देखून 21 वर्साचेर को आनी आमी खंयचे मंत्र म्हणायचे आमी मंत्र प्रोनाउन्सिएशन मनांत लेखील तो सांगता कशी पवर म्हणून पळयाचे आनी एकदम आमगेले आमी कशी भगवतगीता जेव्हा आमगेले पुराण कशें अशें तशें तांगेले मंत्र तो म्हणटा भारी आश्चर्य अशें 2 घंटे रडटा म्हणटा सोंड चमकल तें कळ्ळें असं जालें अनेक विशय आमी एक कडेन गेलेले कळ्ळें एक बायल मनीस एक नाग अंगार येता आशिल्लो ते नाग वया म्हणून सांगल्यार तिणी सांगची नाग म्हणून म्हगेले प्रश्न दवरचे टेबलाक मारून हांव नाग आयला म्हणून आनी हांव म्हणलें तुका समकोर हांव सोडिना तूं पयशे घेवन यो म्हणलें पयशे म्हळ्यार हांव कसलें करचें न्ही ताका ताजेची मंत्रवादिनी आसाची भटमामनी आसाची सुदर्शन होम प्रत्यंगी होमानी करून आकर्षण उच्चाटन करून ताका दिग्बंधन आनी करचें काम आसा तसं आसतना हें बायल मनीस एक दीस हांव सांगिल्लें एक दीस दुड्ड घेवन येवन म्हगेल्या घरा राबल्या बोंबाय दाखोवन 4 जण बायल मनीस आयल्यात म्हाका एक फावटी दसक जालें दारली कोणय नाची दारली नातल्या आमी तांगेलें कसं काम करचें कडेक तिगेलें काम केलें आमी तिगेल्या आंगा भितर 136 प्रेत आशिल्ले तुमी नमगता तिका आंगार नाग कुडवाला म्हणून सांगता ती नाग कुडो तो दोळ सकट भायर येता आशिल्लो आनी नागावर सरप गेलेलो रे जाल्यार आमी तिका खंय धरलें म्हळ्यार नाग केन्नाय माती सकयल पांय वयर करून नांचना नागान उंगुस्टार नांचे म्हळ्यार आमकां गोत्त आशिल्लो प्रकार आमगेले मंजेश्वरा देवस्थाना नाग आंगार येवचे नागा कन्नीक ते आंगार येवचे जाल्यार तशी मागीर नागावरी करचे पुरो जाल्यार आंगार एक नाग दर्शन येवका म्हणून जाल्यार एक मनशाला आंगार शी म्हण आसो का एक लक्षण असं लक्षणाविषयी वापस येत ना एक कॉल असं ಬಹುಶಃ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಲಯ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಭು म्हणून बेंगळुरातून उलयतां उलया उलया म्हाका म्हगेले कामा विशीं निमगे कळटलें कशें म्हळ्यार हांव ह्या वर्सान काम चेंज करीत की नाका म्हणून काम चेंज करीत की नाका की आशिल्ले कंटिन्यू कर कसं नक्षत्र तुगेलें नक्षत्र चित्रा नक्षत्र कन्या राशी चित्रा नक्षत्र कन्या राशीक आतां निजावन गुरुबल ना कळ्ळें ओके गुरुबल तुका जुना नंतर येवचें जुना नंतर प्रयत्न करचे लायक आत्तां केल्यार तूं वापस सोडून आनीक प्रयत्न करका जातालें कळ्ळें मागीर शास्त्र राशी कसं सांगता म्हणून सांगल्यार एक मिनिट राशी क्रारी शनेनी गुळी गायला शनेनी गुळी गायला देखून कर्मस्थानाधिपती सप्तमार आसा प्रयत्न करी जातालें ओके नेक्स्ट बट जुना नंतर वय निजावन तुगेले जातका प्रकार तुका नेक्स्ट मे नंतर प्रयत्न केला जाताले ओके खंडित
ओके जय जय धन्यवाद कॉल केलेला का धन्यवाद ओके तुम्ही आजीविषयी सांगता नागा नागाच्या लक्षणाविषयी वय तेणी कसं केला म्हणून सांगला रे मी गेल्या येवची पशी पुढे एक 5 सेंट्स जाग घेऊन नागाला रक्तेश्वरीला मानगिरी पंचपरवार दैव म्हणून तिने स्थापन करून ताका ती काम पूजनी करीत असं आमगेले येऊन तिका गुण जालाय तिणी त्या काण सगळेचे विसर्जन काण निमगी ना तिला प्रश्न देवाने काण उडयला तिने ती गेलं बामणाक ब्लड कॅन्सर येऊन गेलो त्या उड्डयला म्हणा ताजे नंतर एक 3-4 वर्सानंतर तीन उठयलें ना तिका एक 3-4 चेडूं जालें 3 चेडूं जाल्याची ताजे नंतर तीन त्या आनी करना म्हणून सांगून तीन त्या विसर्जन करना तिला काण उडयस करायला एक हिंदूच्या जाग घेवन तंत केलेलं ताजी रिवर्स गेर ती गेली बामणाक ब्लड कॅन्सर येयलें तिका एड्स म्हणून जालें सकट जालें कडेक वापास ती आमगे थंय येयलीची ताका जावको जाल्यार बरें आतां जिवंतच ती बंबई कांय ना रोग आनी कांय ना समस्या तें केलेलें मिस्टेक तिका नागाचें प्रतिश्ठापन करूं सांगा न्ही कोणें तिणें तें केलेलें तिका तिगेलें उद्दटनार तिणें काण उडयलेलें देखून तिका वापस दोश आयलो कळ्ळें वा असलें अशें अनेक विशय बंबई एक बायल मनशेक कॅन्सर म्हणून डिक्लेअर केला हांव आतां डॉक्टरा ಬಗ್ಗೆ सांगची न्ही नाजाल्यार मेडिसिना ಬಗ್ಗೆ न्ही शास्त्राक नमगो डॉक्टरय जावं काम घेता म्हळ्यार ज्योतिष शास्त्रांतूची एक विषय आसा बेशेज ज्योतिष्य म्हणून वैद्यकीय ज्योतिष्य म्हणून फुडले कालघट्टांतू रायाक आनी ज्योतिष कशी वखद दिता आशिल्ली ज्योतिष दवरूनच वखदा प्रयोग जाता आशिल्लो तशी आमकां एक बेशेज विज्ञान म्हणून आसा बेशेज म्हळ्यार वैद्यकीय ज्योतिष्य म्हणालें कसं आत्तां तें तुमकां बनारस हिंदू युनिवर्सिटींत MD कोर्स करतले आयुर्वेदीक जावो MBBS करतले जावो हें शिकूं का ज्योतिश शिकूं का इतें म्हळ्यार एक पेशंटाक वखद कसो लागना म्हळ्यार एक तांणी रिसर्च करून हें ज्योतिश शिकूं का प्रति एक डॉक्टरान शिकूं का म्हळ्यार कळ्ळां उदाहरण आहे ज्योतिशाची संबंध सांगचे प्रॅणिक हिलिंग रेकी हिलिंग सकट म्हणटा हे हाजीरेसूचे ह्या शास्त्रा वयरी अनुगुण जावन आसा ताका आमी मिस्टीक सायन्स म्हणून सांगतात पळोवपाल्यान तूं आतां क्रिस्तांवांच्याल्यान तूं तांकां तसलें एक कोचिंग आसता तांणी उद्दा मंत्र सून दिवची नातल्यार तांकां आशिर्वाद दिवच्यान तूं तांकां तसलें एक तांणी हें करून आसाचें आमी कशी देवाक सिद्धी करून घेवन आसता की सिद्धी म्हण न्ही मंत एक देवाल जप लक्ष गटले कोटी गटले म्हणटाना देव ऑटोमॅटीक तुमगेल सायड आसा तशीच आमगेल कर्मदोश म्हणटा आमगेल कर्मदोशा प्रकार ते जावचे शास्त्र केन्नाकय ना म्हणून सांगना कितले जाणां वखदय जाव का देवाल अनुकूलय जाव का देव ना म्हणटा सकट मागीर लास्ट स्टेजाक हेंची म्हणजे देवा म्हाका एक बट रक्क ये म्हणून कितलीय जाणां वंश पळाला आतां एक मनशाक कसलेय बॅड हॅबिट्स नातल्यार तागेले कॅरेक्टर वायट जावच्याक कुटुंबाचे दोषू कारण जाता हें जेनेटीक फॅक्टरां भितर उदाहरण आहे एक बापसुला कॉलर आसा हय नमस्कार धनंजय किंवा सोडा तुम्ही सोडा उलयाची उलयाची मागीर बिझनेस आसता म्हळ्यार आतां एक 2 वर्सां जाला किराणा अंगडी करून तर ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬದಲು ಕೃಷಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀನೇನೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪಾದನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಮಣಿ ಜಾಸ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ तांगेले व्यवहारांत ಸ್ವಲ್ಪ लॉस चलता आसतात तेन्ना समजताले कसं करूं मग तुमगेले राशी नक्षत्र खंयचे पूर्वभाद्र नक्षत्र मीन राशी वृषभ लग्न आयला कर्म मारी चामुंडेनी गोळिगा तुमगेल कर्म मारी म्हळ्यार अर्थ कसं म्हणून सांगल्यार तुमी एक कर्मदोष दाखयता व्यारा भितर अर्थ जालो ना तुमगेल राशीक गुरुबल आसा जाल्यार ह्या लग्नाक गुरुबल ना तुमी कसं करता म्हणून सांगल्यार तुमगेले एक देवी आसा देवी म्हळ्यार कुटुंबाची देवी चामुंडेश्वर नातल्यार मम्माई विंगड विंगड नांवां नापायचे बरोबर ते मम्माय आसा ती गेले का परिहार तिके कसले सेव दिवन तुम्ही करका मागीर समजतल व्यारो अक्टोबर जत्ताना अंत तुमगेले मीन राशीक द्वितीयारी राव आनी गुरू वट्ट आसा तो राव मुखार गेले कुडले मागशी वता रिट्रोगेड म्हणटाचे मागशी गेले कुडले तुमगेले साधारण अक्टोबरा नंतर स्लोली समजावन येताले इमिडिएट नाही ओके 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 हय म्हळ्यार देवी म्हळ्यार घरची पूजन आयली की कशी नाही तुमका दैवस्व खंयचे कुटुंबाक वय दैवस्व खंयचे कुटुंबाक दैवस्व खंयचे म्हळ्यार नंदिकेश्वर नंदी देवी म्हणून आपोवचे आमी ते नाही धुमावती दैव जेव्हा नातल्यार तुम्ही खंयचे गांवांतल्यान कॉल करचे सोडा
सुरा म्हळ्यार चुडा कारपाळ तालुको हांगा तुमकां चिक्कू मरलो चिक्कू म्हणून सुवा थंय आमगेलो कुटुंबाचे अन्नाल कुटुंबाचे आसता चिक्कू मारली चिक्कू पुरो आसता हय तिक वचून प्रार्थना करून घेयाची आणि तिक एक सेव दियाची तेल जेवो सेव दियाचे ते कसलेय तुमच्यान जाय नाशिल्ले तुमगेले गांवांत उरले शिवाल देवस्थानाक एक 25 किलो तांदूळ 2 किलो गोड 1 लिटर तेल दियाचे तुमगेले काम जावन येता ओके मामा ओके ओके धन्यवाद कॉल केला का ओके ओके धन्यवाद ओके अशी तावळ तुम्ही सांगता आशिल्ले जेनेटिक जे जेनेटिक ಅದು कुणू विचार इथं म्हळ्यार एक मनशाला विशय सांगचा ना जे कोणाला विषय जाल्यार एक मनशाक कशें तागेले जाताकार बरो नासता म्हळ्यार ताका जन्मार येतानाचे तागेले चेडूं कशें आसची म्हळ्यार तांतू ऑलरेडी ग्रह गती सांगता तागेले जावचे चेडूं कशें आसतले तागेले जावचे चेडूं तागेले येद्राका कसलेय जातले नाटले ताका कसलेय संकट येतले तागेले येद्राका मरतले म्हणाल्यार असं तशी तागेले बायले जाता ताका जावन बायल जावन येतले शास्त्र कसं सांगता म्हळ्यार तुमगे लग्नाक एक मनशाक जातकाचे लग्नाक तागेले बायल कशी आसतली म्हळ्यार शास्त्र सांगता म्हळ्यार शास्त्र ग्रेट म्हणजे आमी जेव बरयलेलें नाही तशीच एक रोग म्हणजे आतां एक पंचमारी नीच ग्रह आनी अशें जाल्यार तुमगेले चेडूं हांगा मस्त वायट आसा ताका वायट आसा म्हणजे ते कसल म्हणून सुरवेक करका जात्तर कसलेय करूं जायना सूर्याचे लक्षण सांगता मुन्नेच्चारिके हय मुन्नेच्चारिके जावन एक जातका प्रति एकल्याले जातकार आसा हे म्हगेले इतली वर्स एक्सपिरियन्स 23 वर्स ह्या फिल्डांत हांव काम करचें जाल्यार कॉलर आसा प्रमाण नमस्कार हॅलो उलयाचे मी दुर्गा खाते उलयता हां तिगेलें नांव अनिता प्रश्न कसा सोयरिके विषय वा अनिता म्हणटा नांव हांव नाही क्वेश्चन कसं तुमगेला नक्षत्र वय क्वेश्चन प्रश्न नक्षत्र अनिलम नक्षत्र ओके कसं निमगू का तुमका हॅलो हॅलो कसं निमगू का नक्षत्र अनिरम हां ते 1993 नाही क्वेश्चन कसं तुमगेला प्रश्न प्रश्न हो तिकडे शिकवण लग्न कशी म्हण शिकवण आणि लग्न कशी म्हण कितली प्राय तिका प्राय आता 30 वर्ष 93 बॉर्न म्हळ्यार ना ते 1993 शिकवण कांय तडिना कळ्ळें ती कसं शिकता की तांतू मुखारसून वर येता विवाहाक आनी 1.5 वर्साच टायम लग्न वय लग्नाक 1.5 वर्ष वय വൈ വൈ 1.5 വർഷം 2025 മുതൽ 2027 ഉള്ളിൽ നടക്കൂ ಇದು ಮಾಡಿ आता 30 वर्ष जाणे हां मागीर अनिल नक्षत्राक आतां दैवानुकूल ना हो हो 24 मागीर येवची तांकां 24 म्हळ्यार 2024 मागीर दैवानुकूल येवचे कळवा ताजे नंतर प्रयत्न करचे लायक शिकवणेंत कांय ತೊಂದರೆ ना कामा वच्चे न्ही योग आसा फॉरेनाक वच्चे योग आसा ती ये जावन शिकत आता हां हां बरें जावो हो जावो थँक्यू ओके थँक्यू शिकवण म्हळ्यार 30 वर्ष जालें नाही 93 वय 93 शिकवण म्हळ्यार ती फकत BA जाला BEd कसं की करता तांगेले भास अर्थ जाय न्ही समज अर्थ जायना तांणी वार्डिके ಬಗ್ಗೆ नी हज्जी निमगिलेला वार्डिक तिगेला अनुराध नक्षत्राक गुरुबल ना अनुराध नक्षत्राक जतान शनी दश बुध दश मागीर जावचें म्हण जालें तें बुध दश एंड जाताना तशें नमन वाराचे लक्षण सुरेखा दाखयता इवन तागेले आता मेडिकल चेकअप केला म्हणजे ಸ್ವಲ್ಪ जातके फ्री आशिल्लो 1 वर्सा की 2 वर्सा एक 2 वर्सां पुणी नातले 1.5 वर्सां पुणी एक जातक देखून जातकान ज्योतिशान सांगिल्लें कर का म्हण हांव सांगना आनी तूं कशी म्हळें ट्रू बिलीफ म्हणटा ट्रू बिलीफ आनी फेथ म्हणजे फेथ आनी बिलीफ म्हळ्यार इनविजिबल दोळे देख्खे नातील विशय जाल्यार मिगेल प्रकार हांव सांगचे प्रकार ज्योतिश नमगो का जाल्लो विशय त्या म्हूण सांगल्यार कितलीय जनाल प्रॉब्लेम आमकां समजला प्रभमा म्हणून येवन सांगताच लक्ष गटले जनाल प्रॉब्लेम्स आसता 99% जनाक 100 इंदू 99% जनाक प्रॉब्लेम आसा प्रॉब्लेम नातील जन नाच कळ्ळें तांतूक अनेक विशय कसो म्हळ्यार तांकां नंबीक आनी तांगेल ग्रामदेवाल नंबीक दोनीचे तांगेल गुरुवारी वयर तांकां एक
आशीर्वाद घेवचे गुरुवर्याले एक हें करचें स्तोत्र वाजोवचें हें सगळं कर काबा लास्ट टायम तुमकां लास्ट एपिसोडान सांगला सांसन परिहार आसा ते करयनाचे कळ्ळें मोरॉरलस एक मनशाक प्रॉब्लेम येवका जाल्यार आमी कशें आसूं का आमगेले संस्कार कशें म्हणाल आलोचना करूंक येवका आमगेले संस्कार सोडून आमी कसं करताचे तें फॅशन हें फॅशन म्हणाय आतां उदाहरण आत्ता समाजान तेवचे प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार म्हगेली चेल्ली शिकता आसा म्हणून वय शिकता आसा खंय ताय शिकल जातरी तिक जावचे तिका समजावन येवचे चल्लो जावं ते मेळ्ळी जाल्यार वार्टीक डिले जावचे सूर जाले तागेली तशी आंबिशस चर्क्या खंय म्हगेल समाधान एक मिनिट ಬ್ರಹ್ಮಂ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮುಂಜಲ ಸನಾಚೆ ಕಮ್ಮಿ एक ब्रेक घेवया हांव एक टेक्निशियना लागीं ಸ್ವಲ್ಪ इश्यूस ಮುಂಜಲ ರೀ जोगले ब्रेक घेवका की नेटवर्क प्रॉब्लम आसो स्लो जाता स्लो आसवा
तशी सुरेखाची जातक पळेल म्हणजे ಸ್ವಲ್ಪ प्रिकॉशन जाऊन एक विषय ವಿಷಯ ಸಂಗುಜತ್ತ आम्ही कसं लागताचे आम्ही मग गेलं का अनुभव प्रकार आमचे गेल्यानंतर ಸ್ವಲ್ಪ जातक पळायचे जातक दाखवायचे सब जनांक भई असता भई म्हणून नाही ते कसं की एक तशी असल्या मात्र दाखवायता शिवाय नसल्या जातक करण्याचे म्हणाले मग प्रॉब्लेम आयला मान दाखव. मात्र प्रॉब्लेम आयला मात्र दाखवायता शिवाय एक कॉलर असतं प्रमाण कॉल राहील कुठे त्या ऑन जातं हो नमस्कार नमस्कार. उलयाचे हो श्रीराम ना. हा उलयाचे हा मिगेल हॅलो उलयाचे ऐकत हा बडमन एक कॉलेज काम करता असा लेक्चर काम करता असा हा तशी आम्ही एक्झाम बी बनलंय एक्झाम बनलंय गव्हर्नमेंट जॉबची. हा ते खंयची जायचं गेले निशिबाला म्हणून ते पुनर्वसन लक्षात ತಂಗೆಲೆ ತನಕ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಸಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ತನಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ವಿಂಗಡ ಅಂತೂ तुम्ही जत्वा म्हणून प्रश्न निंबूचे होय होय होय. कसं नक्षत्र मम्माला पुनर्वसन नक्षत्र मिथुन राशी. मिथुन राशीक दैव अನುಕೂಲ असं ज्याला प्रश्न लग्न दैव अನುಕೂಲ इथे म्हणून सांगला रे तुमगेल कर्मस्थानाधिपती पळयताना कर्मस्थानाधिपती शनी कर्म रस्ते करून प्रयत्न कर येता ज्याला रे तुमका हंग कसं प्रॉब्लेम की ते प्रॉब्लेम तही असं हा हा हा. कळवा तुमके एक समाधान म्हणून असेच ना उद्योगांत होय होय होय. सॅटिस्फॅक्शन म्हणतात आम्ही एक जॉब सॅटिस्फॅक्शन म्हणून ना कळवा होय होय. इथे म्हणून सांगला रे तुमगे एक जातकाचे अंशा प्रकार प्रश्न लग्ना प्रकार तुमके कडेन काम करचे योग ना हा हा हा. एक 6 वर्ष जावं एक 3 वर्ष जावं नातले एक मध्ये ब्रेक घेऊन मागीर एक 3 वर्ष जावं तशी करची योग कळवा हा हा. हांगा तुमगेल कर्माधिपती नवमाधिपती शनी देखून ताजेर गुळिग आस देखून गुळिग म्हळ्यार सक्षेत्रार आस देखून तुमकां जॉबांत एक व्हडली एक सॅटिस्फॅक्शन म्हणून ना कळवा हा. ते तुम्ही कसं करता म्हणारे कुलदेवालय प्रार्थना करून घेवचे डेली एक देवालय संध्यावंदन करता जाल्यार जावे तेन्नातल्यार बरीची गायत्री जप डेली म्हणायची पडला हा. हय धन्यवाद कॉल केला तशी जातकांतू तुम्ही एक पटी प्रॉब्लेम असला मात्र येवचे नाही म्हणून गेले अंदाजे प्रकार आमचे गेल्यान तो मस्त जनाल विषय आमकां जातकांत तो नंबीक ना ते सकड ना म्हणटाचे ना म्हणाल विषय अलायदा एक मनशाक तें ना हें ना म्हणजे तो म्हळ्यार आमी कसं सांगचे काल एकलो म्हाका एक मेळालो तो म्हणालो हांव सकडे हें नमगा ना हांव सकड ताका आमी नमगायच करचो जत्वा नंबीक म्हळ्यार अर्थ कसलो म्हळ्यार तागेलो एक अनुभव तांकां जावन येवका हांव देव ना म्हणटा तें ना हें ना म्हणालो जायत मारा दोन हेर्त कशी म्हळ्यार पिश्यांक कसलेंच ना तशी ना अशी ना सम आशिल्ल्यांक ना म्हणटा जाल्यार समथींग इज रॉंग विथ हिम कसं की तागेले एक ಒಂದ एक्स्ट्रा तागेलो एक्स्ट्रा कसले पवर आसताले कळ्ळें एक मनशान कसलेंय ना तें ना हें ना म्हणटा जाल्यार तशें एक योग म्हणून सांगचें मागीर जनांक कसं जाला म्हळ्यार वय सकड कडेन वताना तें म्हणटाची हें म्हणटाची भिवयताची म्हणून जाल्यार आशिल फटी करूच्याक जायना कुटुंबीय दोशा ಬಗ್ಗೆ म्हणून पळयतना हांव सांगलो तुमकां तावळेची कितली जनाक प्रॉब्लेम आसा कितली कॉलर असतो त्या विषयार येतो हॅलो नमस्कार नमस्कार उलयाचे मागील नाव हर्षद मडिले हुबळीच्या आता बेंगळूर हांगा रिझर्व्ह बँका भितर टेक्निकल इंजिनियर वर्क करतो असा आणि गव्हर्नमेंट एक्झाम हांव ट्राय करतो असा लायफा भितर अजून म्हाका अचीव जातो ना मागील राशी कुंभ राशी शतबीजा नक्षत्र केन्ना जत्ता म्हणून ट्राय करता आसा तुम्ही गव्हर्नमेंट जॉब केन्ना जत्ता म्हणून निंबूचे आता फाल्याक शनिवार एक दीस एक्झाम येयला आमगेली गव्हर्नमेंट एक्झाम बँकिंग एक्झाम ते प्रयत्न करतो असा वर्षा एक पोटी येत आमगेले देवापणीन एक जाला बस सांगताच प्रमाण सांगताच तुमकां शतभिष नक्षत्र कुंभ राशीक गुरु बलना कळ्ळें मागीर मागीर आतां तुमकां 7.5 शनी चलता आसा 7.5 शनी स्टार्ट जावन 2022 दाकून 25 ताय 25 दाकून 27 ताय म्हळ्यार 2027 ताय तुमी प्रयत्न करका जाल्यार
प्रयत्न म्हळ्यार तुका असल म्हळ्यार दुड्ड आनी दिवका पडतालो दुड्डाच हाती का उरतना नाव आहे हं. हा तशी तुमका राशी त्याचे राशिरी धनाधिपती तृतीयार बसला देखून कुंभाच्या येला कुंभाच्या येला राशी कळलं काम जावचे हगूर बट मागील इंटरेस्ट कितें IAS ऑफिसर जावका म्हण आसा ते बी प्रयत्न करता आसा कोण ते IAS ऑफिसर जावका म्हण येन आसा मागील लायफा भितर ते ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಕೇಸ್ जावची डाऊट केस वय इथे म्हळ्यार IAS ऑफिसर जावका म्हण जाल्यार IAS ऑफिसर गे पोलीस इन्स्पेक्टर कसं व्हडली पोजिशन येवका जाल्यार तुमगे हत्त दवरलेले प्रश्न राशीची गूर स्ट्रॉंग जावन आसूं का नातले कूज स्ट्रॉंग जावन आसूं का पोलीस डिपार्टमेंट IAS ऑफिसर कूज स्ट्रॉंग जावन आसा कूज बाधकार आसा तुमकां बाधक म्हळ्यार तुका असल म्हळ्यार तृतीयाधिपती आनी कर्माधिपती सप्तमार आसा देखून बाधक राशिಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಬಾಧ ರಾಶಿ ರಸ್ತೆಗೆ तुम्ही लेखील जायना ओके जयत मॅम कॉल केला धन्यवाद तुमका थँक्यू येस ಕೆಲವು ಪಟಿ ಕಸ तुम्हाला ಕೆಲವು ಜನ ಆಶೀಲ್ ವಿಷಯ सांगतात ಬೇಜಾರ್ जातात आशील विषय सांगा नाही जनरल जेवण मागील विषय ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ जनरल जेवण निम्बू वय म्हणजे तुम्ही त्यांना आशील विषय सांगका जात ಕೆಲವು पटी संकट जाता इथं म्हळ्यार आमगेले कितलींय जन आतां आमकां गव्हर्मेंटांनी काम कशी म्हूण सांगल्यार ಒಂದು इन्फ्लुएन्स जावका नातले आमी बॅकवर्ड जावन आसूं का आमकां गव्हर्मेंट काम मेळ्ळां जाल्यार ते आमगेले गॉड ग्रेस म्हणून सांगता तेव्हा आत्ता काल आत्ता काला रे इथे म्हळ्यार फर्स्ट प्रिफरन्स कोणाक म्हणून कळ्ळा हांगा आशिलाना डॉक्टर हांगा कर्माधिपती बाधकार आसा मागीर एक चेडवान जावो आमगेले चेडवान एक IAS रँक IPS रँक येवका जाल्यार तांगेले जातकार खूज स्ट्रॉंग जावन आसूं का खूज कर्मार आसूचे मकरार आसूचे लग्ना वयर लागता लग्ना अधिपतीक खूज स्ट्रॉंग जावन आसल्यार तो IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर जाता कळ्ळा नातले जायना आतां कन्या लग्न जावन कर्माधिपती बुध जाल्यार तो जायना तो बँकांत ऑफिसर जावचो बरो डिपार्टमेंटलांत ऑफिसर जाय त्यामुळे तागे खूज ताका बाधकाधिपती आनी मारकाधिपती तशें सांगायची तशी मस्त विचारो ज्योतिषा निमित्त ज्योतिषान तू मस्त विचार मार्गदर्शन एक मेलता म्हणजे यद्रावचे एक वाट एक वाट मेळटा वाट कितलींय जन निमताची कितलींय पटी पळय आतां परिहार आनी कर्तरी आमगेले परिहार जायना म्हूण केलो जनाले आसता ताका नेक्स्ट कारण कसलें म्हूण सांगल्यार आतां एक चेरडाल जातकांत बादस्स म्हूण जाल्यार ती बाद अन्नमाल निमती आशा बरो अर्थ जालो ना तेदन अन्नमाल परिहार केल्यार त्या चेरडाले रूट क्लियर जावन आसता असल कितलींय विशय हांव सांगचे सज्जनांक आमगेले जात न्हय विंगड जाती सकट मुगेले येयले सुमार जनांनी आमकां सांगलां आमकां समजलेलें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा जातकांत तुका कशें म्हळ्यार जातक इदा निमित्तम न्हय ಇದು ಹೀಗೆ म्हणून बरो नासता हें अशीच आता विंगड आता नाही ते जो क्रिस्तमांच जो तुम्हीला मस्त काम केलं मस्त काम केलेलं आसा मस्त जातकांनी केलें कशी आज विषय ನಂಬಿಕಾ तांणी तांकां नंबीक कशें म्हळ्यार तांगेले दोनी वचोचे ಒಂದ ते नमगल्यार 100% नमगताच आतां एकले कांगार सकट बॉक्की पडला म्हणल्यार व्हडलो बॉक्की पडला कितली जण येतात तो नागदोशांनी पडची म्हणल्यार आमी एका नागाक तांकां सांगताचे नागाल एक सर्पसंस्कार आसलेच बरे ते बॉक्की सकट वता म्हणून सत्य तांणी दवरलेली नंबिकी आनी तांणी करची विश्वासारी ते करचे विशयांत तांगेले ते बॉक्की सकट वताच कळ्ळो बॉक्क म्हळ्यार येते थोडे गुंट जावन रेशी रेशी जावन आसता दृश्टी पडलेले बरे बॉक्के आसताचे आंगारे ते वता दातले तांगेले आम्ही कशी नमगता की तांगेले शास्त्रांत आसता तांणी कसं करता म्हणून सांगल्यार नागाक तांगेले विधानार कसं की करताच बट ते सकट वर्कआउट जायना ब्राह्मण विधानारय करका जाता कळ्ळो तांचो देवक्रिये शिवाय असुरक्रियेर जायना नागाक ते एक भारी विशेष आसा मागीर नागाले सर्पसंस्कार आश्लेश बली करताना क्रम प्रकार असो का जनक तशें आसनाचे तुम्हाला इतले वर्ष अनुभवांत मस्त वाद तर्क असले एक जन येता की येताचे हांव कोणाले की वाद करचे म्हणना हांव सांगचे तुमकां इतलें सांगचे हें जावका जाल्यार करायचे तुमी नाका जाल्यार सोडायचे वाद करून आमगेले टायम वेस्ट करचे ना कित्याक म्हळ्यार हांव कसलेंय सांगना तांकां तुमकां जावूं का हांवें करायचे ना हांवें सोडायचे कळ्ळें प्लस तांकां मायनसय तांकांचे कॉलर असे का नमस्कार ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ उलयाची మోహన్ పై ఉడిపి అదుకున్నట్టు उलयाची मग उलयाची మీరు చెరళ అరడిక విషయంలో కాశల कसं नक्षत्र విశాఖ నక్షత్ర తులా రాశి कितली प्रायज जाल ताका
27 जाऊन ते 28 डिसेंबर जात. होय ना गुरुदश शनिदश जाऊन बुधदश चलतस आता प्रयत्न करायचे विशाखा नक्षत्राक पडायची शास्त्रांत एक विषय असतो तुम्ही मन करून मनात दौरून घेऊ का चल्ल्यांक वर्डिक येदन म्हणून निमगुच्या ना हा ಚೆಲ್ಲಿ ಮೆಳ್ಳಿ ಜಲ ಅತ್ತವರ್ಡಿಕ हा तशी इथं म्हळ्यार आमगेल शास्त्रां भितर एक अंश आसा ಚೆಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗುರು ವರ್ಡಿಕೆಗ ಮೂರ್ತ पळयत ಚೆಲ್ಲೆल नक्षत्र तेल्लेल नक्षत्र पळयनाच आनी ಚೆಲ್ಲೆ गुरु बदसले मात्र वर्डिक ಚೆಲ್ಲೆ गुरु नत्तून वर्डिक केला जाल्यार डायव्हर्सय जावेत 6 महिने भितर कितली जाल्लेले आसा तेगेल उत्तर ऐकना तरी जाल्लेली आसा त्या देखून विशाख नक्षत्राक आतां लायक दश चलता देखून ताका जन्मार गुरु दश मागीर शनी दश आतां बुध दश चलता देखून ताका ह्या बुध दशेर ताका वर्डिके योग असो प्रयत्न करायचे कळवा हय हा हा जयत ओके थँक्यू तशी आता आता मुस्लिम्स म्हणून म्हणलें तांणी म्हणटाना तितले एक आता आमगेलान तूं केलो बँके सुद्दां दितालो आसची तशें म्हणून तांणी एक पळयाचे तुम्ही एक लायक पॉयंट सांगले प्रमाण तांणी आयली म्हणजे फुल कॉन्फिडन्स म्हणजे पळयाचे विश्वास येता आजी सकाळी एक मुस्लिम लेडी एकली चिल्ली घेऊन आयला तिगे संबंधिक काय 26 वर्ष जाले वर्डिक जाय तांणी जातकांनी करनाचे पळय ना तिगे इतली डेट ऑफ बर्थ मिळले डेट ऑफ बर्थ घालून पळयतना ती कस्टमर मंगळ काही वर्डिक जेवचे अर्थ जाल्वा आनी तिका चलची दशे प्रकार मगा नक्षत्र अष्टमारी मंगळ मगा नक्षत्र काही शुक्रादित्य बंद तातून तिगे निमगेले तुका ल्हान आसवा म्हणून तिगे ल्हान 23 वर्सार गेला म्हणाल पळयाचे शुक्रादित्य करणी देखून गेला म्हणून जाल्या 23 देखून 29 भितर रवी दश चलता आसा रवी दशेन तिगे बापूस गेला म्हणून जाल्या तेदन शुक्रादित्य कर रे आनी तिका कुंभरंभ शांती करे तिका वार्डीक जाता 3 देखून 6 महिने भितर जाता म्हणून तिका सांगल्या म्हळ्यार मग नक्षत्राक गुरु 9 मारस 10 मारस 11 3 वर्ष गुरु बल आसता तिका करेत नवा ते 3 नमगून गेल्या मात्र जाता नातल्या जायना तिका एक कॉलर आसा मुलटो नमस्कार हाँ नमस्कार हाँ वो लक्ष्मी उलोवचे बेंगलोर दखून उलयच हाँ मुगेले अण्णा खातीर फोन करचे ताका म्हळ्यार वर्डीक खातीर म्हळ्यार केदोन वर्डीक जाता म्हणून तांकां तांकां 34 जाल्यार 34 कसं नक्षत्र मकर राशी धनिष्ठा नक्षत्र धनिष्ठ नक्षत्र लायक मग बारी लायक मग जाव कशील ना वर्डीक तो म्हळ्यार भायर कामां आसा वय हे पळयाची हे सकड हांव सकड आमचे गेले सबिकाले हे रिक्वेस्ट करचे चेरडू हांकां ओग्गी ओग्गी वर्डीक करचा प्रयत्न करका मागीर लेट जाल्यार बारी कश्ट आसा कसं म्हणून सांगल्यार हागेल जातकाका धनिष्ठ नक्षत्राक मंगळ बाद दिता कुज दोष म्हणटाची मांगळिक दोष म्हणटाची कळवा तागेले चंद्रात सप्त मारे जाल्यार लग्नात अष्ट मारे नाल्यार लग्नात वेळार मंगळ अशा पुरो जातकारे कळवा हांगा आयली पळय जायना म्हणून सांगना जावची ताका फुडली वर्स 2 वर्स भितर जावंक आशिल्ली 2019 ताकून 22 भितर जावंक आशिल्ली जाल्यार आतां तोपास योग आसता त्यामुळे शनी तागेल जाता तागेल राशीक द्वितीयार वचून बसला द्वितीयार वचून बसला देखून 2023 देखून 25 भितर खंडीत जावगा जाल्यार ताका कसं बाद आसा ती निवृत्ती करायची ताका बाद कसं लय म्हणून सांगल्यार ब्रह्मचारी बाद आसा अर्थ जाल ना तागेल जातक सांगता हांगा तुम्ही सांगेल प्रश्न प्रकार जातकान सांगता कर्मारी ताका लग्न येयलें कर्कट लग्नाचे कर्मारी गूर आनी राव आसा तुमगेल फॅमिली भितर ब्रह्मचारी उसिरू मुट्टी मरण जालालगी विशे कुडदू मरण जालालगी गळपास घेवन गेला सांचेरडू गेलालगी एक ब्रह्मचारी आसा तो आडत वाडीक जावचाक ताका पर्यार करायची खंडीत वाडीक जाता कळ्ळा पर्यार म्हणल्यार ईड कांड दवरायची जाल्यार पर्यार करका जाताले त्या म्हळ्यार पर्यार म्हणून सांगता रे तुमी कर न्ही जाल्यार बारी कश्ट आसा तशें म्हणटा ओके जय आता हे मागीर सांगता ना हांव हे सबिकांक सांगता म्हण लागचें आमगेल तुमगेल चेडवांक म्हळ्यार आमगेल समाजांत चेडवांक केन्नाय ती शिकता आसा तो अशिकता आसा म्हणून मागीर प्राय रब्बाना ते प्रायेक चिल्ली आमकां मेळनाच तेदना आतां तमिळनाडांत गेल्यार तमिळनाडू उदाहरण आमी सांगचे सकट चेडवांक मावळी बच्ची सोयरी करताचे आमगेल्यान ते ना तांणी मावळी बच्ची त्या करची म्हळ्यार चेडू वाट तपोवच्यानाच्या कुटुंब तर्पोवच्यानाच्या रिती रसूका म्हळ्यार खातीर करचे म्हळ्यार सन्न प्रायेक मायेल अधिकारा दिवन जाल तांकां तशी आमी शिकता आसाची म्हळ्यार एक कॉलर आसा उलयाची नमस्कार हॅलो नमस्कार बदनाम उलयाची
ಪುಟ್ಟಲ್ ಕಾಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ हा. ಆ सांगा माय काम केतना जात म्हण की कसा प्रश्न काम बाई बाई काम ट्राय करत असतो शिकून झाली त्याची मात्र. गव्हर्नमेंट जॉब ಮಾಡಕ म्हणून शिकून झाली मात्र ನಾ ಶಿಕ್ಕುನ್ ನಾನು 18 ಇಸ್ಪಿಸದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈ करत असतो तर कसं नक्षत्र कसले काम करताना की कंची काम असतात आता खंयचे काम ना तो बँकिंग एक्झामच्या पुढे बरेच असतो कॉम्पिटेटिव्ह नक्षत्र एक्झाम कसं ना उत्तर भाद्रा मीनराशी उत्तर भाद्र नक्षत्र मीन राशी का गुरुबल असा जाल्यारी अंगायकाची हा ताका लग्नाची द्वितीयारी गुरु होतो एक राव असा तागेल तटस्थ असा त्या म्हळ्यारी ताणी गव्हर्मेंट जॉब म्हणून बसची नाका बँकांत ताका मेळटा 100% मेळटा तांकां मेळना म्हणत नाही इत्या म्हळ्यार ताका ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा त्यामुळे तागेले कर्मार गुरु धनस्थानार आसा बँका मेळची योगू सकट आसा जाल्यार ताणें आतां मेळ्ळेले जॉबा वचो ते मेळटे हे मेळचे म्हूण न्हय एक कसलेय अंत गेल्यार ताका एक असो एक एक्सपिरियन्स म्हळ्यार मेळटा केन्नाय नुतो बसल्यार तागेले मायंड हें डायवर्ट जावचो सुरू जाता मागीर इंट्रस्ट वता अर्थ जालना आनी बट माम हे केन्ना मेळचे पूर बट माम काम अंगायकाची तुमकां एक गणपत देवाल दोश आसा कळना गणपत देवाल दोश तुमगेले कुटुंबाचे गणपत आशिल्लो तुमकां आमकां हे मात्र गौरी पूजा नाही मात्र नाही तुमकां गौरी आसा गणपती आसा दोन कडेन तुमगेले चवथी जाता म्हणून राशी सांगता त्या देखून तुमी एक गणपत देवाक मागणी करून घेवची जावन येता आयता जाय ओके ओके नमस्कार तशी आमी चेडवांक कसं करता म्हणून सांगल्यार आतांच्या कालघट्टाचे बघी सांगताय आमगेल समाजा भितर मस्त प्रॉब्लेम आसा मस्त म्हणारी मस्त ज्योतिष रिलेटेड प्रॉब्लेम फॅमिली रिलेटेड प्रॉब्लेम ज्योतिष म्हणा ज्योतिषावाले वताची काम जायना म्हणटाची कसं करताची जायना म्हणटाची आमी चेडवांक शिकयतानाचे आमगेल कट्टुपाड मिरवनातील वचूका म्हणून शिकोवका शिवाय आमगेल कट्टुपाड मिरवल जाल्यार लायफ इज मिजरेबल कितली जण येताची बट माम नमगयसनाची आमी तांगेल बगी सांगचे आमकां फील जाता अनेक कॉलर सांगलो तो नमस्कार हॅलो नमस्कार उलयाची आम्ही सचिन पै म्हणून उलयचे सांगे स्वामी उलया आमगे श्रवण नक्षत्र मकर राशी हां आम्ही घर बांधता म्हणून आसा केन्ना जातले म्हणून आमगेले घर घर बंद का म्हण आसा की रेडीमेड घर हय. म्हण आसाची बांधूक म्हणून आसा आमगेले जागेर मला प्रयत्न करता आसा बाय प्रयत्न करता जाल्यार मुखार सरकार मना येता ना तांची स्ವಂತ ಜಾಗ ನೆಸ್ಕಿ स्ವಂತ जागेर आमगेले मूळ घरा कडेन बांधता म्हणून आसा आमी ओके सांगताची आता घर बांदच्याक तुम्ही येवची मे नंतर प्रयत्न करायचे जावन येता कसं प्रॉब्लेम असल्यार समजावन येता येता मे नंतर मे नंतर हा ऐकायची तुमगे कुलदेव आसना कोणते होय. चामुंडी वे रामनाथ रामनाथीन तो ही आसा शांतेर कामाक्षी रामनाथी तशी तुमगेल बायलेल कुटुंबाची कुलदेवाक एक मागणी करून यायची मे नंतर प्रयत्न करायची त्यामुळे आत्ता तुमगेल राशीक गुरु तृतीयार आसा चतुर्थ वताना प्रयत्न केला चतुर्थ आणि पंचमा भितर तुमगेल घर जाता म्हळ्यार नेक्स्ट मे नंतर प्रयत्न करायची प्रयत्न म्हळ्यार तशें न्ही मेचे बशी फुडें रेडी करून दवरायची मे नंतर प्रोसीड जायची जाता ओके थँक्यू हय ओके थँक्यू बट धन्यवाद तशी ಕೆಲಪಟಿ ಪೂರ ಆಶಿಲೆ ಜಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ एकला लागे जाग अस दुड्ड अस पुरे अस म्हणलेक्या त्याला घर म्हणजे योगनाथला घर जायना शास्त्र नाही एक मनशाक लायक क्वेश्चन तुमगेला एक मनशाक घर बांदचे योग आसना जाल्यार तागेल बायले जाता का भितर तागेल बामणाक घर आसूं का म्हण आसता तिगेल नांवार त्यांनी प्रोसीड केलें जाल्यार ते कर येता नातल्यार बायल बामणाल्यान तूं ना चेडूवाल घरान तांकां रावचे योग आसता म्हळ्यार पंचमाधिपती चतुर्थವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ लग्नाचे पंचमाधिपती चतुर्थार आसा जाल्यार आंगेल घर आंगेल चेडूवाल नांवार आसता पण शास्त्र ते तुम्ही कितले प्रयत्न केल्यार जाव तुमगेलो दुड्ड कोटी आसा पुरो तुम्ही घर घेतले म्हणजे जायना बायलेल नांवार घे चेडूवाल नांवार घे तशी केन्नाय एक कितले घे विषय पडा ओरिजिनल जाता का पळोवका मॅच करतात ओके अनेक कॉलर आसा सांगलो तो नमस्कार नमस्कार मामू हरिओम 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 उलयाची मिगेल ನಾವು रवींद्र नायक म्हणून उलयाची दुबय दुखल्याचे हांव उलयाची माम उलयाची बारी खुशी मिगेले काम वचून देड बंद जाल्ले
म्हाका काम मेळटा की म्हणून कशी म्हणटा काजी तुमगे फोन नक्षत्र करता म्हणजे नक्षत्र स्वात नक्षत्र आणि तुला राशी स्वाती नक्षत्राक निजावन भारी योग आसा इथे काम ओके. सोडली నేను యాక్చువల్లీ हांव म्हाका कंपनी म्हाका काम गेल्लें म्हळ्यार तांणी कॉस्ट सेविंग्स म्हणून तांणी म्हाका लेटर दिवन म्हाका तांणी काम पुरयलें. हंगाय की तुमकां काम ऑक्टोबर भितर तुमगेलें काम जाता तुम्ही ओके. तें उत्तर बरोवन दवरचें तुमगेलें एक व्यंकटरमणाक एक अंगण पुढे सांगून घेतली बाकी आसा तशी जी वय. आमी इंडिया आयल्यार आमगेले गुरुवार आशीर्वाद काण घेवची ऑक्टोबर भितर तुमी कामात वापस जॉईन जाताचे खंयी न्हय थंयची दुबईंतूच जॉईन जाताचे ओके मामा थँक्यू धन्यवाद मामा धन्यवाद 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 येस कसं तरी म्हणा तागेल राशी बारी लायकला तागेल तुला राशी सप्तमार गुरु कळना वा तागेल कामाच्या कारण राशी त्याचे वय ताका एक वर्स दाखोवन ताका गुरुवार नाशिल्ले मागीर गुरु हांगा दाखोवन मीन दाखोवन हाका मेश ताणें तागेलें काम केलेलें जाल्यार राव वचत जाल्यार ताका कामात जायच ना राव थंय दाखोवन मीना वता तेन्ना तागेलें कामाचें अनुकूल जावन येता लायक काम मेळटा तशें त्याचे आता पूर आसून एक योग ना म्हणल्यार केलो कडेन कष्ट योग ना म्हणना हांगा आयकाची योगा बग्गी म्हणटाना हांवें एक इम्पॉर्टंट विशय जना सांगता म्हणलें केलो जनाल जाता कार्य योग आसता योग कशी भंग करचे म्हण सांगल्यार कॉल येता तांगेलो उरलो न्हू हय. मागीर तुमगेले त्या विशयार येता नमस्कार उलयाची नमस्कार हांव उडपार करून उलय मागीर CA एग्जाम्स बंद दोन तीन अटेम्प्ट जाल्ले एक ग्रुप क्लियर केला आता नोव्हेंबरा बनता तिगेले कशी जायत रिजल्ट तिगेले फ्युचर नक्षत्र कसं ती तिगेले अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशी तिगेले CA जेवच्या कती नोव्हेंबरांत बंदलावा एक ग्रुप जाला एक ग्रुप बाकी नोव्हेंबरा बनता नोव्हेंबरांत तुगेले वयर पडची तशी देखेना कळना देखेटवा देखेना इथे म्हळ्यार अनुराधा नक्षत्राक गुरुबल ना जाल्यार आमगेले प्रश्न लग्न कसं सांगता म्हण सांगल्यार प्रश्न लग्न धनुर लग्न आयला तिकाची मना भितर द्वंद आसा द्वंद म्हळ्यार करची गी नाक गी नातल्यार एटेम्प्ट केल्यार फेल जातगी तिका एक कॉन्फिडन्स म्हळ्यार ना तिका तिणें केन्नाय एक आमगेले एक तुमगेले कुलदेवालय नातल्यार आमगेले एक गुरुवार्याला आशीर्वाद घेवचे तुमी खंयची उडपाचे म्हणले वा वय उडपाचे तुमगेले एक कृष्ण देवस्थानांत एक तिगेले लेकार एक सेव करून घेयाचे जावन येताले कळवा एक्चुअली तिका चतुर्थ शनी नेक्स्ट पंचम शनी दोन शनी तिका लायक नाही अर्थ जालना वा त्या देखून तुम्ही तिगेले प्रयत्न जाव का तिगेले प्रयत्न जायनी जाल्यार जायना जय धन्यवाद तशी तुम्ही योगा विषयी सांगता योगा विषय कशी म्हणून सांगल्यार आता एक मनशाल जातक आणतो उदाहरण एक चिल्लेले जातक काण घेयाचे तागेले योग वर्डीक जावचे ताका वर्डीक नाव आहे म्हणून सुमार हावस सुमार चेरट केला हावस तुमी तावळे का हिल क्वेश्चना वर्डीक ना म्हणून ना मनशाक वर्डीक आसा ते आसा कशी म्हण तागेले जातकार्याक सांगता सप्तमाधिपती षष्ठ क्षेत्रವನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ येता कॉलर आसा नमस्कार नमस्कार मामा हांव साईराम पै म्हणून मंड्या दाखोवन उलयाची मागीर जनरल क्वेश्चन म्हळ्यार जातकांचो चेल्लेलो जातकांचो बल चेड आसा तशी नाका म्हणून म्हणटा न्हू ते बल म्हळ्यार कसलो ताजे ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ जावकाश ಹಂಗ ಐಕಾಚಿ ಆಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂತ ಮಳ 2000 ಇಸುವಿನಂತ ವೈಲ್ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂತೂ ಚೆಲ್ಲಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲ್ ಚಡ್ ಜವುಕ ಕೇಳುವ शास्त्र ಅಂತೂ बल समजा चड अशा नज्ज म्हळ्यार शास्त्र जाल्यार आत्ताची लेख प्रकार चेल्लेंक बल ಸ್ವಲ್ಪ एक मुष्टी बल चड आसा कित्याक म्हळ्यार बामण म्हळ्यार तिगेले कंट्रोल आसूं का म्हणचे न्ही ते अन्योन्य जावन वचाक एक सहकार जाता अर्थ जाल्वा बामणान सांगेल बायलेन आयकन न्ही बायलेन सांगेल बामणान आयका न्ही जाल्यार ते लायफ इज मिजरेबल ताका कंट्रोल करतले नाच ताका एकल्यान मात्र कंट्रोल करचे कोण गो बायलेन मात्र ते म्हाका जाल्यार हांव सांगचें हांव दुसऱ्या विशय सांगना कंट्रोल म्हळ्यार बायले लागता ते स्टेरींग तिगे लागता आसलें लायफ इज जिंगल आला लायफ लायक जावन वता नातल्या कसं जाता
म्हळ्यार गाय कामी आंबुडताचे खंय तण घात की थंय घाता वता ते बल बल पुळ्ळी काल गट्टा तू बायलांक बायल जातले की उण्या सुगा नातल्या घरा कंट्रोल सगळं तिगेले आता न्ही जेवण बायल मनशाला अंता तू कंट्रोल जाव का नातल्या घर चंद्र जातकांचो तेडस म्हणाल कधी नाक म्हणतात ताजे कथे नाही नाही बला निमती नक्क म्हणचे नाही हांगा ऐकायची जल बल कितले असं का म्हणून बल म्हळ्यार अर्थ कसं म्हळ्यार लग्नात बल लॅक घालताचे चंद्रात घालताचे शुक्रात घालताचे कुजात घालताचे ते लॅक घालचे विधानांत कुज बल आणि स्ट्रॉंग जावन असल्यार बामणाक मारक जावन असता म्हणून अर्थ जाल नावा तशें इक्वली बल असल्यार लायक म्हणून सांगचे जाल्यार मेगेल अनुभव प्रकार 23 वर्सां अनुभव प्रकार मेगेल आयिल्ले जातका प्रकार आमी सांगिल्ले जातक मेळामेळ सांगिल्ले प्रकार बायल मनशाक एक बलपुणी दोन्ही बलपुणी चड असो का नातल्यार दादल्यांक कंट्रोल करूं जायना बायला साईराम लागी वय वय हंगा बसले मॅम तक्का निमगेले कंट्रोल आसा हो तुम्ही वय मॅम नाही माम समरस नाही समरस जीवन म्हळ्यार बायल बामणान न्योन गेल्यार ती बैला गाडी करेक्ट आतां दोन बैलांनी समयल्यार मात्र न्हू बैला गाडी धांवता नातल्यार धांवता नाही ಜನಕ್ಕೆ ಹಜಬೇಕು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ व्हेरी गुड पळयाची त्या विशयांत हांव तुमकां अनेक माहिती दिता एक नक्षत्र वर्णी करूनच जा म्हणटाच एक नक्षत्र एक राशी वर्णी करूनच जा तेव्हा शास्त्रांत आसा जाल्यार स्त्री पूर्व नक्षत्र जाल्यार चिल्लेल नक्षत्राचे फुडली नक्षत्र जाल्यार कर येत हे सगळं कोणी सांगनाचे असायचे असो धन्यवाद थँक्यू मामा थँक्यू मंड्या तुला ना ऑलमोस्ट करता असतात नी कॉल तशी सगळी गसा तुम्ही योग म्हणाले सांगेल विशयांत एक धरलेल जातकांत सप्तमाधिपती षष्ठार म्हणून लायक धरायचं जातक येवचेंची तागेले पसी प्राय येणे ओड्डेले तक जावची जातक 3 दीस ओढ 3 महिने ओढ 3 वर्सां ओढ जातक येताले तक तसले जातक येवचे म्हणून बरोबर नसा हावस बापूस कसं करताची ओढ जायना म्हणून सांगताच तो वर्त येता लायक मेळा आशिल्ले नाका म्हणटाच कित्याक म्हळ्यार प्रायन ओढ न्हू ते ना ते जातक सांगता कसले म्हणून आतां चिल्ली जातकांत असं सप्तमाधिपती षष्ठ क्रेश तिगेले पशी प्रायन सन्नेक वार्डी करून घेवचे नातले तिगेले पशी मस्त अंतर 12 वर्सां अंतर 15 वर्सां अंतर आशिल्ले वार्डी करून घेवचे म्हळ्यार नासता ते सकड डीपली थिंक केले जाल्यार वार्डी कोणाकय डिले म्हणून जायना मागीर अनेक योगा विशीं म्हणून सांगतना वर्डिके योग कसं सांगता म्हणून सांगल्यार सप्तमाधिपती पंचमदಲ್ಲಿದ್ದರೆ एक बायल मनशेल चिल्लेल जातकारी सप्तमाधिपती पंचमार असल्यार ती बामणा ಒಟ್ಟು चेरडा घेवन येता अर्थ कसो जाल्ला म्हळ्यार दोन्ही ವರ್ಡಿಕೆ ಯೋಗ ಅವತ್ತು म्हणतो ಜತ್ತ ತಜರ್ತು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದವನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆಮಿ हे सकट सांगल्यार आमगेले जातक दाखयताले ಇಲ್ಲ आमगेले कानसळ आवाज जैतले यस अनेक उलयाची हॅलो हॅलो संगे माय उलयाची ऐकतच वय ऐकत उलयाची काय ना मिगील पुत्तान मिगील नावार एक ಸ್ವಲ್ಪ जाग घेतिले आमचे घर बंधूची योग केन्ना जातले आमकां म्हणून तुमगेल नावार वे वय मिगील नावारी खंयची गांवांतून कॉल करची मागीर तुमी आमी कानेंगाडे तुमगेले पुत्ताल नक्षत्र कसले अस्त नक्षत्र अत्तम कन्या राशी हा ते तुमगेले पित्तरजी तो सुत्तू हॅलो तुमगेले मलगड्याल सुत्तू नाही पुत्तान घेतिलेची हां तांकां कितले काळान घर जेतले म्हणे सांगू जेतले म्हणून ओ येस बंधू येतं बंधूचा प्रयत्न केला बंधू येतं आत्ता नाही हस्त नक्षत्राक आता गुरुबल ना आता प्रयत्न करू नकाचे येवची वर्ष नंतर करायची त्याक म्हळ्यार गुरु नवा मार येता नवा मार म्हळ्यार राशी लग्नाक नवा मार बसता नवा मार नाही 2 वर्ष भितर बांधिता आम्हाला जाणे जतले 2 वर्ष भितर म्हणून जतल खंडित जातले देवाला देवाक प्रार्थना कांजंगडात वेंकटरमणाक एक सेव दियाची लक्ष्मी वेंकटरमण नव्हते वै 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 मामू आमगेल जीर्णोद्धार जत्ता असं देवतो ना लक्ष्मी वेंकटरमणा एक मागवण सांगून घ्यायची घर करता एक फुल्ला पूजा दियाची जाऊन येता जायचं मॅम जायचं ओके 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 थँक्यू अशी चिल्लेल जाता करायचं शस्त्र पळय काले कायला मगेला म्हणले तेदन ती वत वय म्हणून ओपून गेले तिणी चेल्ले असे चेरड आशिल्ले का वाडी करून घेतले म्हणाले बेंगलोरचे ते
म्हणजे तशी फॉरवर्ड कोण येताची कोण येना तशी तयारी करून जावचें उदाहरणांत कितलींय केसीस पळयला वर्डिका म्हणल्यार ना म्हणना ಕೆಲವು ಜನಾಗ ಬೈಣಿಗೆ ಜತ್ತಾರಿ ಮಲ್ಗಡ್ ಬೈಣಿಗೆ ಜತ್ತಾರ ಧಕ್ಕಿ ಬೈಣಿಗೆ ಜತ್ತಾರಿ ಶಾಸ್त्रान सांगता इथे म्हणा तिगेल तृतीयाधिपती लग्नाचे सप्तमाधिपती तृतीयार आसलेल्या रे तिगेल बहिणीक जत्तर तिका वर्ड बांबून येता म्हळ्यार सांगता तसला रे अक्कान सुरे बहिणीक योग येईल म्हणजे री तिका डिले करू का तिका डिले करून जा एके अक्काला जाय ना बहिणीला भैया मेगेले करला बट माव मेगेल बहिणीक मेगेल सान धाकली बहिणीक 19 ವರ್ಷಾರ ಯೋಗ ಆशिल्लो तेदन आमगेलो आन तकोपनी शास्त्र जातक प्रकार वच्चो का म्हणा मेगेल मलगड बहिणीक 35 ವರ್ಷಾರ योग वर्डिकेचो तिक्क जत्तर इक्क करक जाल्या इक्क करतना ही तिगेल्या पशी 2 वर्सां सान इक्क तेदन 37 जाल्या कृतिका नक्षत्राक हांव तुमगे फुडली एपिसोडा सांगला कृतिका नक्षत्र आश्लेष नक्षत्र म्हणल्यार हांकां चिल्ली हावस बापसून जल तितली वग्गी वार्डीक करक 20 वर्सार 22 वर्सार 24 भितर वार्डीक करक ना जाल्यार 40 शिवाय जायना मेगेल बहिणीक 42 एक गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळा 44 तिका वार्डीक जाली तिगेले जाताकार आशिल्ले तेदन मेगेल आन ओप्पनी तिगेले पशी सन्न प्रायेक वार्डीक करून घेवचें मागीर आन म्हणालो जायना म्हण ते जाल्ले ते विधी लिखीत म्हणाले केन्नाय तपसूच्या जायना कळ्ळें ते देखून योग म्हणाल अर्थ कशें म्हळ्यार आमी अर्थ करून घेवं का आनी तुमी आतां तुमगेले चेडवाल जाता ಕೆಲವು ಜನ तुमಗೆಲ್ಲ येता प्रमोद तुम्ही वर्ल्डिके विषय म्हणताला ಕೆಲವು 50 ವರ್ಷाचे उच्चा पुरो वर्ल्डिक जाता तेन्ना तुम्ही म्हळ्यार कशी पळयतात पळयाची न्हय 50 वर्साचे एक मनीस आयला हांव सांगता नांव सांगून वचा ताका हांव ताका जावंक जाल्यार परिहार केलो जाल्यार ताका सांगतना सांगलें पळय 50 वर्स म्हणटा तुका 18 वर्साची 22 वर्साची चेडली मेळना तूं वार्डीक जावन 2.5 वर्स आसताची चेडू आशिल्लें आसताची तांकां करून एक लायफ दिल्यार बरी जाता देव तुका भारी हात धरतालो तशें ताणें करून घेतलें एक बटमामोची ताका 52 वर्सां ताणें 35 वर्साचे 2 चेडू आशिल्ले वार्डीक करून घेतले ते तप्प म्हणून सांगना हांव शास्त्र म्हळ्यार इदनिमित्तम न्हय शास्त्र आमी कशी अनुकूल करून व्हरताची कशी व्हरताची ताजे वयर आसूं शास्त्र मागीर जाल्यार ಕೆಲವು जन योग आसता 100% मागीर ना जाल्यार ಕೆಲವು जन 70 वर्सार वार्डीक जाताचे आमगेल्यान तें सिस्टम ना जाल्यार नायतेल्यान तें आसना वा क्रिस्तांवान जाल्यान तसा कळ्ळां वा ते देखून ते तप्प म्हूण हांव सांगना तप्प म्हणी कशें ते केचें तो संन्यास योग असता की मला वर्ल्डिक संन्यास योग म्हणाल आसा मला तुम्ही डायरेक्ट सांगता की ना तुका नाही हांव कितलींय जनाक सांगिल्लें आसा संन्यास योग आसा ಕೆಲವು जनाक वार्डीक जावन चेरडून जातरी बायल चेरडून जातरी एक वार्डीक जाल्यार 10 वर्सां नंतर संन्यास योग आसता कशी म्हळ्यार तो बायले सोण रपतालो यातले दूर वचून रपतालो तशें सकड संन्यास योगा करतक इति निमती जावची जाय म्हळ्यार एक गुरू शापा निमती जावचें गुरू वर्याल शाप कॉलर उल्लोन मागीर उलय तुमगे लागीं नमस्कार उलयाची नमस्कार हॅलो उलयाची हा नमस्कार निम्गे प्रश्न आम्ही एक नव्याचं स्थापन आरंभ का म्हणलं केल्या नवेक सा तुम्ही काही एर्नाकुळम अळप्पी काही तुला उदूच्या हा काही तुला उदिता असता तुम्ही हां सांगे माम आम्ही नव्याच व्यापार स्थापन आरंभ का म्हणलं केला हां ताजे धैर्या संबंधी आशिल्ले एक त्या उणक कधी खूप असता एक स्वमजन तुमगे नक्षत्र कसले स्वाती नक्षत्र कितली जाली प्राय तुमकां म्हाका 67 तुमकां आतां केतू दशरथ आसा असो तुम्ही स्वाती नक्षत्राक दैवानुकूल ना कळवा ऐकत असावे तुम्ही लायनार असावे तुम्ही स्वाती नक्षत्राक दैवानुकूल ना आता सकट रेडी करायची मे नंतर स्टार्ट करायची तुमकां काही केतू दशल तस केतू दशल ऐक नाही ते एक पळोवन घेयाच इता हय जायत माम धन्यवाद ಎಸ್ तशी संन्यास योगा ಬಗ್ಗೆ म्हणटाना आमगेल कुटुंबाक
पुरेत वर्गाल शाप पुरेत असता कुटुंबेक पूजन करतले होम करतले पुरेत असताचे अचानक चातुर्यार कसले उरलेले तांगेल शाप असता ब्रह्मचारी बाद असता नातल्यारी ब्राह्मण शाप म्हण सांगता गुरु शाप गुरुवर्याल शाप अशी सकड आस म्हण जाल्यार आमी गुरुवर्याक अतिरेक जावन कसले मन दुखयला म्हण जाल्यार ताजे शाप असता गुरु शाप म्हणाल अशी येत म्हण सांगून जायना मास्टरांकांनी उलयलेलें न्ही स्कुला मास्टरांनी उलयलेलें न्ही आमगेले कुटुंबे भितर मालगड्यांक उलयलेलें मालगड्यान शाप दिलेलो आमकां आसूं का म्हणना आमगेल मालगड्यांक आस जाल्यार ते आमकां येता ते बारारी लग्नाचे बारारी गोर आस जाल्यार संन्यासी योगो म्हणटाचे जाल्यार संन्यासी योगो म्हूण सांगूं जायना आतां द्वितीय द्वंद्व राशीर गूर आसून आस जाल्यार दोनी संन्यासी योग म्हळ्यार तुका जाल्यार वारडीक जावन चेरडूंक तर तो चेरडू बायल चेरडू आसून विंगड वचून रपता म्हणाले तशी ताका परिहारांनी आसा ताका परिहारांनी क्रम प्रकार केल्यार समजता मेन ताका व्यंकटरमणालो दोश म्हणून सांगूं येता व्यंकटरमणाल उंडी आसल्यार व्यंकटरमणाल उंडी दाखोवन कोणूय दुड्ड आनी कंपला जाल्यार तो वय दोश येता गुरु म्हळ्यार समानान तो आमी ज्योतिश शास्त्रांत गुरु म्हळ्यार आमगेले गुरुवर्य आमगेल भटमामा पुरोहित वर्ग भटमामा म्हळ्यार आमगेल भटमामा आमगेल म्हालगड तशीच व्यंकटरमणाल उंडी येता ओके एक कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार हॅलो हांव पिलिता उलयच उलयच आतां हांव चलशे तुकून उलयता सांगे माय प्रश्न नेमगे तुमी म्हजें घर विकूं दवरलां तर तेका दान विकून वतले म्हळ्यार सांगू का म्हाका त्या मॉल मेळटली न्हू उत्तरटाली नक्षत्र उत्तरट्टा दिव्या वय 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 उत्तर भाद्रा मीन राशी नाही कुंभ राशी वय वा नाही कंची तुमगेला मीन राशी हा मीन विकू येत ना कांय ತೊಂದರೆ ना विकू येता जाल्यार केदाना हंगायचे अत्त प्रयत्न केल्यार अक्टोबर भितर विकून वतले अक्टोबर जाऊ का हय त्या मॉल मेळटले च्या मॉल म्हळ्यार गांवांत नातील सांगूनाची ते गांवांत तुका कसले मॉल आसा ते दिवन विकू पळयाच कसलेय तडी ना ताका तशीच तुमगेल तलचेरीचे लक्ष्मी व्यंकटरमण नांव वय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंहाक एक सेव दियाची जाय मागणी करून घ्यायची आणि थंय एक देव आसा येद्राक त्या देवीक एक सेव दियाची देवीक एक मागणी करून घ्यायची सेव दित म्हणून ते विकून वता ऑक्टोबरा नंतर कसं दित म्हण का देवीक सेवा 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 जायचं जायचं धन्यवाद कॉल केला संशय ಯಾಕೆ म्हणायला त्या राशीरी संशय त्याग विकून वता म्हणायला इथे म्हणा लग्नारी चंद्र येला देखून ಆ ವಿಷಯ ಸಂಶಯ ಖರ್ಚನಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ವಿಕ್ಕೂನ್ ವತ್ತಾ म्हणून सांगायची तशी आणि एक 5 निमिषांना मी प्रोग्राम मुगसिताची कोणी कॉल करता म्हणजे रे लास्ट एक कॉलराक तुमका अवकाश आसा कॉल करच्याक मी कॉल कोरेता तशी प्रमा मस्त विचारू ज्योतिष मार्गान वर्साला तुम्ही सांगू न्हू हांव एक 23 वर्साचे धांवता आसा जाल्यार हांव सान आसतना दाखोवन सांगता आशिल्लो कळवा हे मागीर हांव देवा लागीं मंजेश्वर देवस्थाना नड्यान तो प्रार्थना केलें हें कर की नाका म्हणून मंजेश्वर देवस्थाना नड्यान दाखोवन म्हाका एक हें मेळ्ळें अनुग्रह मेळ्ळें एक लास्ट कॉलर आयच्या दिवसाचे नमस्कार उलयाची नमस्कार भटमाम उलयाची काय नाही हांव म्हणून म्हणून सांगू न्हू धर्मस्थाना तुका उलयचें म्हणल्यार मी पूर्वभद्र नक्षत्र कुंभ राशी हांव काम ट्राय करता काम मेळटा गे ना म्हण एक काम सोदिता आसता काम केन्ना बय 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 तुम्ही खंयच्या गांवांत दाखोवन उलयचे उजरे धर्मस्थळा उडपी वा उजरे धर्मस्थळा उजरे तुमकां काम मेळटा बँगलोर जावो विंगड कडेन ट्राय करायचे मेळटा इथे मला 7.5 वर्षांनी सुरू झाला तुमका 2019 दाखोवन 1.5 वर्ष जाल्ली आता 2027 त्या देखून तुम्ही बाहेर गांवां वचून रावचे बाहेर म्हळ्यार विदेशां न्हय तुम्ही जाल्लेल गांवांत दाखोवन एक 300 नाही बट म्हाका वडीक जावन उजरे आसा वर्डीक जावन उजरे आसवा वय 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 उजरेन तुम्ही कसं शिकल्यांची डिग्री जाला तुमकां काम गांवांत मेळचे कष्ट म्हण दाखयता असं वय वय तुम्ही आनी काही उद्योग करता आसाची आनी म्हळ्यार तुमगे बामण पुल्ला वेरो वय उजरेन तुची वय वय उजरे तुझे डेकोरेशन करता आसाचे तशी तांगेले एक धनेश्वर नक्षत्र करायचे
सुरेंद्र कुडवा तुम्ही एक काम करा तसे उजरे आसपास पडायचे हांगा आमचो राशी प्रकार पर गांवां मेळचे म्हणून सांगता त्यामुळे 7.5 तासांनी एक गांव जावन रावचे एक योग असता कळलं तशी राशी तुमगेल कुंभ राशी 7.5 तासांनी चलता आणि काय 5 वर्ष नाव आहे त्या दिवशी तुम्ही पळय बरं मागीर तुमकां गुरुबल आहे ना तुमगेल कर्माधिपती कैसे म्हणून असले पळायचे या प्रश्न लग्नाची कर्माधिपती काही वचून बसला म्हणून पण अष्टमार बसला तशी अष्टमार नाही नवा मार बसला काम मेळना म्हणून नाही परत गांवां जाल्यार मेळटा तुमकां जायत पडपा हांगेर एक जाग म्हणजे घर सोयीतच जावका म्हणून सुरेंद्र कुडवा ने धनुष नक्षत्र मकर राशी हे तुमगेले सेकंड क्वेश्चन हा प्रोग्राम जर नंबर सांगता ब्रह्मा मला मी मगेरी निम्ग्याची ना म्हणजे मक निम्गीता सोडला सेकंड क्वेश्चन ओके धन्यवाद तशी एक कॉलराक एक क्वेश्चनाक मात्र अवकाश तशी बेजार करून तुमकां 2-3 क्वेश्चन दिले म्हणजे बाकीचे निमगीता म्हाका अंकित अवकाश देनी म्हणून तशी प्रभा एक तुमगे नंबर एक सांगून सोडायचे मेगेल नंबर 9400092345 9400092345 ಭಾರಿ ಸುಲಭ ನಂಬರ್ तुम्ही एनी टाइम कॉल करायचे रात्री 12:30 आहे एनी टाइम म्हणलं ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट रात्री 12:30 आहे तशी कॉल तुम्ही कोरेता ना म्हणजे प्रमाण कॉल काणी म्हणजे एक त्याच नंबर व्हॉट्सअप करेत व्हॉट्सअप निम्ग्याची जल्लारी व्हॉट्सअपान तोची या पेट्या त्या पेट्याची ಮುಂದೆ ಈ ಕೊರ್ನು तुमका बुदंत तुम्ही निम्मितना प्रश्न प्रमाण पुढल्या एपिसोड पर सांगला जाव कोण आम्हाला ते का उत्तर असं कसं म्हणणार आम्ही माती गावच्या तसले का दैकोन करणं अशी जन्वीन तुमगेल प्रश्न असला रे मात्र जन्वीन तुमगेल प्रॉब्लेम असला मात्र तुम्ही निमग्याची जाव कोणाशी टाइमपास कोणी निमगू नकाची म्हणून मेगेल एक पर्सनल तुमगेला की विनंती तशी ब्रह्मा मस्त विचारू तुम्ही सांगलाय या लास्ट सांगू कारण कसं म्हणणार एक अंगाईला ती तिने मेगेला डायरेक्ट सांगलाय बट मॅम अशी प्रश्न निंबिताची एक अर्ध गंट उलयताची लास्ट काल एक थँक्यू म्हणून दवरताची म्हणून तश नाही तांगेल एक अभिप्राय त्यांनी सांगितल्या तदनंतर म्हाकाय दिसलं इथं म्हणल्यार मस्त जन आन्सर कोरक जाता बट अशी क्वेश्चन करचे टाइमपास करचे हें पुराय करून नज्जा म्हणून लाईवांतूच हांव तांगे लागीं विनंती करचे तशी इतली वेळू मंजेश्वरा तुला येवन तुम्ही या कार्यक्रमात भागी जावन मस्त तुमगेले विषय सांगितलास तुम्ही आयल्याक तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद नमस्कार तशीच यूथ ऑफ GSB वीक्षकांक ब्रह्मा मला नंबर तुमकां दिला त्यांनी सांगला तुम्ही कॉल कोरेत कसले प्रश्न असला री खंडित जावन तांगे लागी प्रोग्राम जाता उलो येतात इतली वेळू या कार्यक्रम पळयला तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु नमस्कार.